काल आज आणि फाल्यां पावर्ड बाय फादर मुल्ला हॉस्पिटल कंकनाडी मंगळूरू सपोर्टेड बाय जेरोसा कंपनी वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स मंगळूरू रेक्सिन सेंटर मंगळूरू मानस वॉटर पार्क पिळिकुಳ अँड एमसीसी बँक काल आज आणि फाल्यां दैजवळ वीक्षण करच्या सर्वेक्षकांक मोगाचो स्वागत. काल आज आणि फाल्यां ह्या शिकलेंत आज परत आमी नव्या एका सब्जेक्टासोवे नव्या थोड्या सैऱ्यासोवे हांगासर तुमचे मुखार उबे आसा. आणि आज आमच्या ह्या कार्याक भोव पयसतण आमच्या देशेचो एक वांटो जावन आसच्या कासरगोड वाराडातावन नारांपाडी फ्रिगेचे विगार मानादीक बापू अनिल फ्रांसीस पिंटो तशेंच नारांपाडी फ्रिगेच्या सा विशेन पाऊल सभा हाचे अध्यक्ष जावन आसचे रवी क्रास्त हांगासर हजर आसात. आणि कासरगोडांत जबरदस्त एक कार्यक्रम चलचेर आसा कलोत्सव, एक सांस्कृतिक उत्सव म्हण येत. आणि ह्या कलोत्सवाक जायत्या वर्सांची हिस्ट्री आसा, जायत्या वर्सां तावन हो कलोत्सव थंयसर चलते आसा. आणि ह्या कलोत्सवा दिशेन आमच्या विक्षकांक तांची माहिती दिवची आसोवे. हाच्या फाटल्यान कितें उद्देश आटापूण आसा हे आमकां सांगच्याक हांगासर हे व्यक्ती हांगासर आयिल्ले आसात. फादर आनी रवी, तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. देव बरें. वस्तू खोशी जाता कासरगोड तावन हांगासर आयल्यात म्हणटा आसतना प्रत्येक जावन म्हज्या गांवचे मनीस हांवें त्याच प्रदेशांत येवचो कासरगोड तावन. सो म्हजे सैरे तुमी आज प्रत्येक जावन. सो परत एक फावटी तुमकां स्वागत म्हणटा. आनी कितें बगते आसा कासरगोड तावन तितले पयस तावन हांगासर येवन ह्या मंचेर बसता आसतना आमकां भोवशा आज व्हरतो संतोष स्टँडी बेळा ते नांवच आमच्या कासरगोड वाऱ्यांत वळोन आसा. आनी तुमचे लागीं हांवें हे कलोत्सव विशयांत थोडी उतरां उलोवंक जाय. आमचो वाराडो कसो चलता आनी कलोत्सव ह्या प्रोग्रामांत हांव सांगाता मेळची ती रीत कशी आसा म्हणून सगळ्या संवसाराक परजळाचें म्हणलें एक उद्देश. त्या देखून तुमचे लागीं हांवें विचारल्या वेळार तुमी तें मोगान म्हाका आपयिल्लें. आनी तुमी ह्या कासरगोड वाराड्याचेच आमचेच मनीस ह्या दैज्य वळणांत तुमी काम करना आसात. आनी व्हरतो संतोशान आज हांगासर आमी आयल्या. आतां आमच्या वाराड्यांत कलोत्सव हे प्रोग्राम आसा. हर एका वर्सा हे कलोत्सव प्रोग्राम सोडून आसा. आनी हांगासर जायतो लोक विविध फिरगजे तावन सांगात येता. सादारण कासरगोड वाराड्यांत 16 फिरगज्यो आसात. आनी 16 फिरगज्यो सांगात येता आसतना भोवशा थंयसर भुरगीं व्हडां युवा जाणां आनी तशेंच मलगडी सांगात येता आसतना भोवशा आमच्या कासरगोड वाराड्यांत संबंद एकवट तो सडीत जाता. आनी भोवशा हांव ह्या 2 वर्सां तावन नारांपाडी फिरगजेंत वावर करना आसा. आनी ह्या 3ऱ्या वरास चलोन आसा. भोवशा विविध प्रोग्रामां आमची युवा जाणां करतात. आनी भायल्या दिवसीन ते आमच्या दिवसीन दुसऱ्या फिरगजेन दुसऱ्या वाराड्यांत ती प्रोग्रामां मस्त जायतीं जातात. थंयसर युवा जाणां सांगात येवचें. युवा जाणां आयले स्पर्धांत जीख लाभली, खेळ्ळें वा स्पर्धेंत आनी आयले ताच्या उपरांत फाटीं गेल्ल्या उपरांत ते युवा जाणांचो मात्र संबंध. पूण कासरगोडाची विशेशता म्हळ्यार ते कलोत्सव म्हळ्यार हर एक फिरगज कुटुंबां सांगात येतात. भुरगीं जावं पुरो, व्हडां जावं पुरो, युवा जाणां. आनी हांगासर भुरग्यांचो संबंद व्हडां कडेन संबंद वाडटा आनी युवा जाणांचो संबंद व्हडां कडेन वाडटा आनी भुरग्यांचो युवा जाणांचो संबंद वाडटा. असलें एक बरेंशें एक हातेर अशें सांगेत आमच्या सक्कड आमच्या कातोलिकांक सांगाता येवंक बरो अवकाश एक बरेंशें हातेर म्हणून आमकां सांगूंक व्हरतो संतोश भोगता. आनी ह्या वर्सा आमच्या फिरगजेंत नारांपाडी फिरगजेंत आमी कलोत्सव आचरण करता. ह्या म्हयन्याच्या जानेवारी 24-25 तारखेर 2 दिसांची हे कार्यक्रम बऱ्या रितीन जायचे म्हणलो आमकां आमचो उद्देश. आनी हर एका आमचे फिरगज कुटुंब सांगाता येवन आमी केदाळ हांवें ते कलोत्सव प्रोग्राम आमच्या फिरगजेंत आसा म्हणून सांगलें तो वळ आमच्या फिरगजगारांनी सांगलें ती उतरां भोवशा आमी सांगाता म्हणून बरें करया, बरें जायचें, सक्कड ते फामाद जायचें, आमचो संबंद वाडचे असले चिंताप आमच्या फिरगजगारांत हें आसा. आनी खंडीत जावन वाराड्याची आमच्या कासरगोड वाराड्याची म्हणटा आसतना सांगाता येवचें एक बरो उद्देश आमच्या फिरगजेंत आनी तशेंच वाराड्यांत आमकां पळोवंक मेळटा. त्या देखून हे कलोत्सव म्हळ्यार एक प्रोग्राम केवल थंय स्पर्धे खेळ आनी जीख आनी सोलवणी तें प्रमुख न्हय, पूण आमचो संबंद वाडचें तें प्रमुख. आमकां क्रिस्तांवांक कातोलिकांक हें गरजेचें म्हणून आमकां भोगता. भोवशा आमच्या वाराड्यांत जावचें तें प्रोग्राम आनी विविध प्रोग्रामांत हांव बरो
संदेश आमकां मेळटा त्या देखून आमकां खंडीत जावन ते संतोश आसा आनी ह्या वेळार जानेवारीच्या 24-25 तारखेर आमी हो संभ्रम आमी आचरण करता. भोव खुशेची आदल्या वर्सा कलोत्सव खाय्यार फ्रिगजेंत चललो आनी त्या वेळार हांव थंयसर हजर आसलो आनी नारंपाडी फ्रिगजेक ओवरऑल चॅम्पियनशीप मेळ्ळें. हांव चिंता रवी हें चॅम्पियनशीप मेळिल्लें आसा पळय चॅम्पियन जाल्यार फावना दुसऱ्यांनी आमच्या फ्रिगजेक येजें म्हणलें तें चिंताप आसल्यान तुमकां हे कलोत्सव म्हणल्यार येवजन खाण घेवंक साथ जालें म्हणून चिंता कशें म्हणटा तूं? वय आमकां एक आदल्या वर्सा खाय्यारांत आमकां हें मेळ्ळें चॅम्पियनशीप मेळ्ळें तेदलो आमचे तरणाटे युवक युवती काल म्हणाले सांगल्यार हे कार्यक्रम मुख्य वर्सा आमच्या पिरगजेन दवरिचे म्हूण नारंपाडीन दवरया आनी नारंपाडींत यसले एक वारडे मट्टाचे कार्यक्रम हाच्या पयले जाला लाग 10 वर्सां पयले जाला. आतां ह्या प्रस्तुत आधुनीक आतांच्या डिजिटल वर्ल्डांत आमचे हे कार्यक्रम करीचे म्हणल्या उद्देशान आमच्या तरणाट्या युथांनी आनी युवकांनी आमकां भोव उमेदीन तांणी ते हाती घेतला आनी ते तुका गोत आसा कितें म्हणल्यार तूं आमच्या प्रायर आसतना ल्हान प्रायर आसतना आमी बेळागार आनी नारंपाडीकार आमचे भितर सडावत काले जातले कॉम्पिटिशन आसतले थोडे पटी बेळाक फस्ट मेळटले चॅम्पियन मेळटले नाल्यार आमी रनर्स जातले नारंपाडी विनर्स जाल्यार तुमी रनर्स त्या एक संबंध आमकां आसा त्या मोगान तुवें एक आमकां एक अवकाश करून दिल्या की तुका पयल्यान पयले आमकां म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा कितें वय ते स्पर्धे पयलेंचे स्पर्धे म्हणटा आसतना आमी त्या वेळार इतलो फ्रिगजो नासलो उणें आसलो जाल्यार सक्कड फ्रिगजो सांगत येतालो आनी तांतू थोडे स्पेशलिस्ट आसताले थोड्या फ्रिगजेक आमचे मानंपार उक्की नडका म्हळ्यार ते ड्रामाचेच तांणी आयल्यार ड्रामान फस्ट तांकांच म्हण आसतालें आनी मंजेश्वरा तिसलो फ्रिगजो येतालो मंजेश्वरा वर्काड आनी पुरो तांकां तांचेच म्हळ्यार थोडे स्पेशलायज्ड कॅटेगरीज आसताले आनी तातूंच ते चॅम्पियनशीपूच तांकां ते तांतू कोणी तांकां बीट करचे बरी ना असो एक स्पर्धो थंयसर आसा. अशें आसतना आतां कलोत्सव म्हणटा सडावत आमी म्हणचे ते सडावत युवा जनांनी करचे कित्याक म्हणल्यार सांस्कृतीक कार्य आसता तातूंत थंयसर स्पर्धे आसतात आनी सगळ्या वारड्याक इनवॉल्व करूंक आसता. अशें आसतना ते युवा जनांचें मुखेलपण आसता ताका युवा निर्देशक आसता आनी हेर संगती आसतात पूण एस.व्ही.पी. सडावत आमी रीत पळोवची जाल्यार एस.व्ही.पी. एक गुपीत रितीन काम करचो एक संस्थो एक संघ तो आनी सडावत असल्या कार्यांक तांणी मेतेरपण तांचें उणें ना म्हूण न्ही पूण मस्त उणें कित्याक म्हळ्यार तांकां तांचेच म्हणलें एक वर्क स्टायल आसा तांचीच म्हणली शैली आसा. अशें आसतना कासरगोडांत ह्या कलोत्सवा वेळार एस.व्ही.पी. ह्या कलोत्सवाक कशें जॉयन जाली? ते बरें सवाल तुवें विचारले स्टॅनी कित्याक म्हणल्यार एस.सी.पी. नारंपाडींत स्थापन जावन 7 वर्सां सोंपतात 2025 नोव्हेंबराक जातना 7 वर्सां सोंपतात आतां 8व्या वर्साक पांय थेवून आसात आमी. ह्या वेळार पयलें रियेक आमचे ICVM आमी एस.सी.पीचे गरजेवंतांचे आदार दितना आमचे ICVMचे युवक युवती आमकां आदार दितात. त्या वेळार आमच्या एस.सी.पीन एक चिंताप आटयल्लें कशें म्हूण सांगल्यार आमच्या पिरगजेंत गरजेवंत म्हणल्यार घर नातले कोणी आसूंक नजो म्हूण वो प्रस्ताव आमी काल दिले म्हूण सांगल्यार ICVMच्या आनी आमच्या डिरेक्टर बापमा कडेन सांगतना ते कुशीन ओप्पले हे ओप्पल्या वरवीं आमी कलोत्सवाक आमचोय एक तांकां एक आदार दिता आनी आमी सांगात वावर करता आनी त्या भुरग्यांनी आनी युथांनी काल म्हणून सांगल्यार जर तर कलोत्सवांत कांगले उरले जाल्यार तुमच्या दयाळ करण्याच्या कार्याक आमी आदार दिता. हे चिंतप तुमकां कशें कितें कुडसोवचें जाल्यार हांव जायते फ्रिगजांनी आसलो ब्रदर जावन आनी तशेंच असिस्टंट याजक जावन आसलो पूण नारंपाडी आयिल्ल्या उपरांत आमच्या नारंपाडच्या एस.व्ही.पीक चड अवधी जावना रवीण सांगले प्रमाणे 7 वर्सां मात्र पूण हांगासर एस.व्ही.पींत भोवशा कासरगोड वारड्यांत आनी भोवशा दिये सांगेत पूण हायेस्ट एक आयतारा कलेक्शन गुपीत दान गलचें आसा तांतो हायेस्ट नावार्दीक जालां गुटाची वंतीक आमच्या नारंपाडी नावार्दीक जालां आनी ओर्तो संतोश आमकां कित्याक म्हळ्यार आमची फिरगजगारां एस.व्ही.पीन जावं पुरो कोणी आमच्या फिरगजगारां पूण कुली काम करचें जावं पुरो फातराचे मेस्त आसात ताच्या उपरांत कार्पेंटर्स आसात विविध काम करचे आसात पूण ते गुपीत दान दिवचें आसा पळय भोवशा तें देवाक दिवचें बरी ल्हाना म्हज्या अति ल्हाना भावा भयणींक तुमी कितें केलां तें म्हाकाच तुमी केलां म्हणून जेजून सांगलें ती उतरां भोवशा त्या उतरा प्रमाणे आमच्या फिरगेजेन एस.व्ही.पी. काम करता आनी ताच्या की व्हरते आमच्या एक बॉक्स आमी इगर्जेंत दवरला फाटल्यान इगर्जे भायर मायट बॉक्स दवरला आनी थंयसर लोकांनी येवन घालचें
हांवें चडावत फिरगजेन सांगचें SVP मेंबर काले 25 मात्र न्ही तुमी सक्कड SVP मेंबर्स आसात कित्याक तुमी दान घालतात कुशेचे गुटाचे दान तुमी घालतात आनी वरतो संतोश आमकां भोगता आनी दुसरें आनी एक रवीन सांगले प्रमाणे आमच्या फिरगजेंत तो संघ वो संघ तशें कांय तशें आमकां विविधता ना आमी सांगाता काम करचें ICOM कालें काम करता जाल्यार SVPच्या येयलीं आनी तशेंच वडा युथ आसा ती येतात मालगडी येतात आनी आदल्या वरात कातोली सभेचे एक प्रोग्राम जाले 2 वर्सां स्पर्धो आनी थंयसर ICOM सगळे फिरगस कुटुंब सांगात येवन आमी काम करचें हें वर्त संतोश आमकां भोगता संघ सीमित न्हय आमकां पूण फिरगज सीमित म्हणलें फिरगजेचें काम तें आमकां वर्ते म्हणून आमकां भोगता त्या देखून भोवशा आमी सक्कड फिरगज घरां एक मनान एक काळजान आमी तें काम करन सासांव भोवशा नारंपाडेंत हें घडोवन आसा बरी खुशेची गजाल आतां खालोत्सव म्हणटा आसतना आतां तुमी तुमच्यो गजाल्यो सांगल्यो संघ संस्थेच्यो आनी तो फिरगेच्या मट्टाक संबंद जाल्लो आनी फिरगेचेर तुमचो तो एकवट आसा तुमचे थंय एकामेका साळावळ आसा आनी तो बांद आसा पूण आतां खालोत्सव म्हणटा आसतना वारडो ICOM इनवॉल्व जाता तातूंत आनी सगळे वारड्याकार इनवॉल्व जातात आनी SVPचे एक प्रोग्राम वारड्या मट्टाचे प्रोग्राम सांगात टाय अप जाता सो अशें जाता आसतना हे तुमी वारड्याक कशें कन्विन्स करूंक शकल्यात हाच्या विशयांतले जळक दिवचे तर कलोत्सव म्हणटा आसतना आमचे खेळ आनी ताच्या उपरांत आमी घरा पाठयवचें उद्देश आमकां सांगात येवंचो बरो उद्देश आसा पूण ह्या वर्सा भोवशा कासरगोड वार हिस्ट्रींतच पयले पटेन चिंताव हे कलोत्सव कार्यक्रम करन ताच्या त्या कलोत्सवांत बरो उद्देश दवरलो आनी तो उद्देश जावन आसा कलोत्सवांत सादारण खर्च आमकां 4 ते 5 लाख म्हणसर खर्च आसा पण ताच्या उपरांत कितेंय आमकां उरता जाल्यार ते एका दुबळ्या कुटुंबाक आमी घर बांदचें येवजन भोवशा आमच्या फिरगजेंत 4 कुटुंबांक घरां नात तांचे दुबळीकाय आमकां पळयतना इल्ली बेजार दिसता त्या देखून हांवें एक SVP आनी तशेंच ICOM आमचे कलोत्सव करतात तांकां सांगाता घालून एक उद्देश हांवें दवरलो आनी ह्या वेळार तांचे ते उद्देश हांवें सांगता आसतना संतोश तांकां कितलो भोगलो की ओके आमच्या फिरगेच्या दुबळ्यांक एक घर बांदया तशें जाल्यार चिंताप आमी सांगाता मेळून करचो तो एक उद्देश आमी चिंताप आटायलें आनी 4 घरां मात्र न्हय पूण आनी एक 7 घरांक आमी दुरस्तेचें काम करूंक आसा थंयसर आमकां घर म्हणटा आसतना जैत खर्च आसा खर्च म्हणटा आसतना आमच्या फिरगेचें ती 4 कुटुंबां म्हळ्यार तांचो 2-3 कुटुंबां तांचोच म्हणल्यार जागो सुद्दां ना भाड्याच्या घरां रावतात आनी तांकां भाडें दिवंक कश्टांचें जाता आनी अशें असले परिस्थितींत भोवशा म्हजेत एक चिंता वा म्हजेत एक्सपिरियन्स हांवें सांगचें जाल्यार हांव एक दुबळ्या कुटुंबांत जल्माक आयिल्लो आनी दुबळी काय कितें म्हूण म्हाका कळीत आसा आनी एक दुबळ्याक पळयता आसतना इतलें आमकां भोगना येतात की कोणीय दुबळी आसूं नजो म्हूण सांगून हांव 35 वर्सां पयलें हांव जल्मल्लो पण आतांय दुबळी आसात की म्हणलें एक बेजाराय आनी जागो आपणाचोच म्हणलो एक 5 सेंस एक घर बांदून जागो ना म्हणलें चिंता पळयता आसतना आनी जाय की आमकां बेजारायचें गजाल त्या देखून आमी एक आमचे नारंपाडे फिरगजेंत हांव याजक थंयसर वेगार जावन आसा हांव येच्या पयलें आनी एक फिरगेचें ट्रान्सफर जावच्या पयलें ह्या 4 कुटुंबांक बरेंशें तांकां रावोंक एक बिडार जाय म्हणलें म्हजें चिंताप आसा आनी तशेंच थोडीं घरां पाक्याचें काम मस्त पाड जाल्लें हांवें पळयलां बेजमेंत येता आसतना घर भेट करता आसतना हांवें पळयल्लें आसा आनी तांकांय म्हज्या मतींत तांकां इल्लें कुमक करन तांकां इल्लें तांचें घर इल्लें दुरस्ती करया म्हणलें चिंताप आमचें थंय आसा त्या देखून भोवशा हे उद्देश आमच्या कलोत्सवांत आसा आनी त्या देखून खंडीत जावन भोवशा ह्या उद्देशान आमी करतना एक वारड्याचे कुटुंबां सांगाता येतात सक्कड फिरगज्यो आनी एक दुबळ्या घरांक दुबळ्यांक एक कुमोवकी जाता म्हणल्यार उद्देश आमचो आतां कलोत्सवाक तुमी 5 ते 6 लाख 4 ते 5 लाख खर्च आसा म्हणलें ताचे उपरांत आमी एक व्हड मट्टाचो आईवाजो उरोवंक आसा उरोवचें म्हणटा आसतना आमी ताचें कलेक्शन गरज आसा नातल्यार तें जायना आनी आतां घरां दुरस्ती काम जावंक आसा थोड्या घरांक नवींच घरां जावंक आसात इतले पुरो म्हणटा आसतना वो कलोत्सवांत आयिल्लो एमावंट ताचो खर्चाचो वांटो काडल्या उपरांत थंयसर खंय दान एकठांय जाल्यार हो पावता म्हूण तुमकां भोगता की ह्या दान एकठांय करची दुसरी कालिंगी विधानां तुमी हाच्या बराबर चिंतिल्ली आसात खंडीत जावन आमचे चिंताप हे कलोत्सव एक हातेर आमकां हांगासर आमकां आयवज आयलो तर आमकां खंडीत जावन इल्लें घरां बांदूंक कुमोवंक जाता आतां आमच्या फिरगजेंत विचित्र फिरगज म्हूण सांगत बरी फिरगज आनी फिरगजेंत विविध तरांचे स्किल्ड वर्कर्स म्हूण आमी सांगता आसात कार्पेंटर्स आसात मेस्त आसात फातर बांदचे आसात सेंटरिंगाचे आसात आनी टायल्स बसोवचे आसात पेंटर्स आसात
फुक्कड आमच्या काम करचे जायते आसात पूण जावं परत ते दिसा कुलीक वचून काम करतात आनी तांचो दीस परतो ग्रास जोडटात खंडीत हर एका दिसा येवन तांची सेवा करूंक जायना धर्मार्थ सेवा करूंक जायना पूण हर एक टीम एक 2 कामां सांगात 7 जाणां 2 कामां तांणी फ्री केलीं जाल्यार आनी खंडीत जावन थंयसर कामाचो आमकां आयवज इल्लो उणो जाता आनी आमकां प्रत्येक जावनाचे साहेत जावं लॉंग कार्ड जायचे बागलां जायचे सिमेंट जायचे फातर जायचे असले थोडी सायत आमकां खंडीत जावन ह्या आमच्या कालोसो प्रोग्रामान कांय उरलें जाल्यार आनी खंडीत जावन आमकां सुलाभेचें जाता सडावत आमी सांगचें तर एका घर बांदचें जाल्यार सादारण एक 12 ते 15 लाख जायजेस एक सिंपल 750 स्क्वेअर फीट आमी बांदचें ताचे सडीत वचना आमी पूण एक घर दुबळ्या घराक एक बिडार मात्र त्या देखून थंयसर 12 ते 15 लाख आमकां खर्च आसा आमी हांगासर आमची फिरगजगारां सांगाता मेळून सेवा करता देखून सादारण 8 ते 10 लाखां भितर एक घर मुग्दूंचे आमचे उद्देश आनी खंडीत जावन जारी जातलो म्हणून म्हजी अभिप्राय आनी खंडीत जाता आनी हाचे पयलींच आमी थोडी 2-3 घरां आमी बांदल्लीं आसा ह्या आयवजांनी आमी आमचे फिरगजगारां सांगाता म्हणून काम केल्लें आसा आणि दान म्हणटा आसतना आतां आमी कामा विशयान म्हणलें 1 दीस 2 दिसांचें काम सर्ते रुपार घे धर्मार्थांनी कामां येवन करीत उरल्या दिसांनी तांकां तांचो दीस परतो ग्रास आसा पूण साहित्य दिवचें आनी आतां थोड्यांक बिक्साचें काय म्हणटात शॉप आसता थोडे इलेक्ट्रिकल शॉप आसता ह्या दिशेन असल्या उद्यमीक काय तुमी मेळचें काम केलां गे वय आमी थोड्या उद्यमीक मेळोवंक प्रयत्न केला दोळसो थोड्यांनी आमकां बसयला हांव म्हज्या आतां आमचे थोडे हे फातराचे कोरे आसले आसात म्हजे तावन एक 2 लोड फातर वा आनी हे RCC जणला धर्मंताचे काम करतले आसात ताणें म्हणटा म्हजे तावन एक 2 जणला तशे मागीर कार्पेंटराचे आनी थोड्यांनी बसयला म्हजे तावन 2 बागलां हांव तुमकां फावीत करता आतां आमकां मुख्य जावन जायचे कारण लागल्यार सिमेंट पेंट इलेक्ट्रिकल तेसले जण कोणी आमच्या पिरगजेंत उद्यमी नात तेव्हा तसल्यांची आमकां गरज आसची आनी ताका सड आयवज आमकां वेता आनी कुडसूंचे जाल्यार एकल्या माणेस्तान आमचो SCPचो सांदो ताणें एका कुटुंबाक तांचो म्हणलो जागो ना आनी त्या देखून ताणें धर्मार्थ 5 सेंट जागो ताणें धर्मार्थ दिलो आनी ऑलरेडी 1 लाख रुपये खर्चाचो मोलाचो तो ताचे कोण थंय रावता पळय कोणाक घर बांदता ताचेर रिजिस्टर करून जालो आनी एक माणदी बाप वॉल्टर डिसोजा बेंदूरचे विगार ते आमच्या फिरगजेचे ते याजक आनी तांच्या आवय बापायच्या नांवार ती मरण पावल्यांत तांकां ससनाचो विशय सर्वेस्पर दिवन दी आनी तांच्या नांवार 53 सेंट्स जागो ताणें धर्मार्थ इगर्जे दान केला आनी तांचो उद्देश जावन आसा दुबळ्यांक कोणाक ते रावंक अवकाश आसा ल्हानशे घरांत बांदून दिलें जाल्यार भोवशा ती घरां विकूंक ना तांणी पूण इगर्जे नांवार आसता पूण ते रावंक ती आसता म्हणसर रावंक शेल्टर रावंक तसले एक अवकाश करून दिला आनी तांतूय आमकां थोडी घरां बांदूंकय अवकाश आसा खंडीत जावन आसा भोवशा असले सायत येता आसतना आमी थोड्यांनी आमकां आमकां इल्ली कुमोक दिली तर खंडीत जावन आमच्या घरांक आमच्या कुटुंबाक घर दुबळ्या कुटुंबाक घर फावो जाता मोगाच्या विक्षकाणो पाद्राबो इतल्या काय म्हणटा इतल्या मोवाळ रितीन हांगासर सांगते आसा रावी आसा आनी हांव त्याच प्रदेशांत हांव येवन कासरगोड वारडातून आनी आमकां कंपेर करच्या बरी दुसऱ्या सुवात्यांक कंपेर करचें तर तुलना करचें तर व्हड रितीचे उद्यमी थंयसर नात व्हड रितीन दान दिवचें लखपती थंयसर नात जाल्यारय जे कितें लोक आसा दुबळो लोक तरी आपणाक कितें उरोंक जाता थांतले तो दुबळ्यांक थंयच्या दुबळ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर दिता तशेंच आतां आमी आयकलें दोन जागो दान दिल्लो आसा जागो दान दिता म्हणटा आसतना ताचे म्हळ्यार एक व्हडलें एक मिसांव थंयसर जारी जाल्ले बरी अशें आसतना आमच्या विक्षकांक कासरगोड वार्डो पयस आसा वय आनी मस्तू लोक दुबळो आसा वय असल्या एका लोकांक तुमकां कुमो करीजे म्हणून बघता जाल्यार म्हळ्यार कुमो करीजे जाल्लीच गजाल कित्याक म्हळ्यार आतांच्या काळार एका कुटुंबाक रावंक घर ना म्हळ्यार ती एक मस्तू आमकां एक असमाधान उपजोवची गजाल असल्या परिस्थितीन जायते जाणांनी आमचे लागीं विचारचें आसा आमकां मोन आसा दान करूंक मोन आसा कोणी कुमो कोणाक जाय जाल्यार गुपीत आमकां सांगा आमी थंयसर गुपीत रितीन दान पवित करता म्हणून आज आमच्या सांगात पाद्र्या हांगासर बसलात नारायणपाडीचे आनी बऱ्यांतलें बरें येजन घर नातल्यांक म्हळ्यार पाके नातल्यांक घरा वयर एका पाक्या पोंदान न्हिदोवंक जाय नातल्यांक घर बांदून दिवचें आनी थोड्यांचे घरां रिपेरी करचें एक सोबीत योजन आनी
ते येवजन एका बऱ्या कार्यक्रमा सवे ते करते आसात. जर आमच्या विक्षकांक ह्या कार्यक्रमांत ह्या एका मिसावांत वांटेली जावंक खुशी आसा तर आमच्या TV स्क्रिनाचेर थंयसर QR कोड आसा तो तुमी स्कॅन करचो. नातर आमचे विगार आसात नारंपाडी फ्रिगज सेंट जॉन द ब्रेस्ट चर्च पॅरिश नारंपाडी हांकां तुमी मेळचे, हांकां तुमी तुमचो संपर्क करचो. आनी जें कितें आमी कितें म्हणटाय आसा हांवें म्हज्या कितें म्हळ्यार ल्हाणा भावांक केलें तें आमी सोम्याक्स केल्लें बरी. सो आमी देवाचो मोग एकामेकाचो मोग अशें पासवून करूंक आमकां एक विशेश एक अवकाश हांगासर आसा म्हूण हांव प्रत्येक रितीन सांगूंक अशें येता. पूण हाचे भायर आतां थोडी प्रोजेक्टां थोडे उद्यमी आसात आनी थोडे फिलॉन्थ्रोपिस्ट आसात. कित्याक म्हळ्यार अशें गराबांचे योजनाक ते आदार दिते आसतात. सो असल्या थोड्या संघ संस्थांक थोड्या NGOंक तुमी कांय एप्रोच जावचे प्रयत्न केल्ले आसा काय आनी फ्युचरान मुखार तुमी एप्रोच जावचे आसात की? खंडीत जावन आमी थोड्यांक आमी एप्रोच केला फोना रोपेर आमी केला आनी आतां लेटरां दिवंक तयार आसा हांव. NGOs आसात आनी थोडे गराबांच्याक कुमोग करचीं जायतीं आसात. आमच्या भोवशा आमच्या DSCंत वा DSC भायर संगीत उडपी DSC जावं पुरो कोडयाळ DSC जावं जायतीं दाण मस्त एकठांय जाता. भोवशा कितलीं घरां आमच्या भोवारें उब जाल्यांत आनी जायत्या दुबळ्यांक घरांचें जावं पुरो पिडा शिडा येता आसतना हांवें जायते थोडे दृश्टांत आयकले. हांवें थोडे दायज वडिलांक मिन्स हुशारनातल्यां खातीर दाण एकठांय करचे खातीर घालता आसतना एका 3 दिसां 4 दिसां भितर तांचें दाण एकठांय जाता आनी ताचे उपरांत एकावंट क्लोज करचे पडटात. म्हळ्यार तितलें दाण दिवचे आमच्या वाठारांत आमचे मदें आसात. आनी खंडीत जावन भोवशा आमी NGOक आमी गेल्या थोड्या ऑर्गनायजेशनांक आमी उलोवन सासां उलयता पूण तांचें कितलें तांचें दाण येता म्हूण आमकां कळयत ना. पूण हांगासर आमकां सादारण एक 4 घरां नवीं घरां बांदचीं जाल्यार 750 स्क्वेअर फीट बांदचें जर आनी तशेंच एक 7 घरां दुरस्ती करचें तर घरां बांदूंक आमी 8 ते 9 लाख धरले तरी सादारण 35 लाख घर बांदूंक कसो जाय पडटा 4 घरांक. आनी ताच्या उपरांत दुरस्तेक आमी 1.5 लाख धरलो तर आमकां वट्ट सरासरी सादारण 45 to 50 lakhs आमकां खर्च आसा. प्रोजेक्टाक हय सगळें प्रोजेक्ट नवें घर बांदचें आनी तशेंच रिपेरी करचें जाल्यार 45 to 50 lakhs खर्च आसा. भोवशा आमी हांगासर विक्षकांनी इल्ली कुमोग आमकां दिली तर खंडीत जावन आमकां तें साध्य जाता. खंडीत आमचे विक्षक ह्या दिशेन हाच्या पयलें ताणें जायते फावटी आमकां तांचो उदार मोणाचें तें मोण दाखयल्लें आसा, दाण दिल्लें आसा. आतां एक प्रोजेक्ट म्हणटा आसतना आतां कार्यक्रमूय एक सुरवाताची कालोत्सव ताचे उपरांत त्या एका सुरवात येता म्हणून हें प्रोजेक्ट घरा बांदचें प्रोजेक्ट घरा रिपेरी करचें प्रोजेक्ट जाता आसा. आनी दाण दिवचें की आसता कित्याक म्हळ्यार हांवें खंयच्या म्हयन्यान दिवचें ह्या म्हयन्याक जायना येवच्या म्हयन्याक दिता नाता ताचे 2 म्हयने उपरांत म्हळ्यार तांचें एक बजेट म्हूण आसता. पूण आमचे प्रोजेक्ट कितलो तें म्हणसर आसता आनी केन्ना जालां हें प्रोजेक्ट कंप्लीट जायचें म्हण तुमकां तुमच्या मतीन तुमी एक दिश्टावो दवरला. आतां येदोळूच एका घरा फावंडेशन घालून जाला. आमी सुरवात केला आमी आमचे फ्रिगज घरां SVP जायतो सहकार दिला. येदोळूच फावंडेशन जाला. आतां भोवशा येवच्या हप्त्यांत आमी वणवता आनी सुरवात करता आनी उपरांत एक हें जाल्लेंस वा मोदेंस जागो आनी दुसऱ्यांक जागो ना तांकां तांचोच म्हणल्यार जागो मेळ्ळो तर आमी थंयसर सुरवात करूंक करता. आनी फादर वाल्टा डिसो तांणी दिल्लो दाण तांतूं एक घर आसा आनी तें घर एका कुटुंबाक रावोंक आमी ताचे ल्हानशें इल्लें पेंटींग वर्क केलें ल्हानशें म्हणटा रिपेरी काम आसा आनी तें सोमा करून दुरस्ती करून आनी एका कुटुंबाक रावोंक आमी अवकाश कर दिता. आनी उपरांत एक जाल्ल्यान आमकां पयशे कशे खंयच्या रुपान येतात त्याच प्रमाणे आमी मुखार सरून वरचें. घरां नातल्यांक पुणे दिव्यत पूण घरां रिपेरी करचें आसा पळय तें तुमी क्रायटेरिया विसरून काडचें व्हडलें चॅलेंज हें कशें तुमी टॅकल केलें? सडावत आमच्या पिरगेजेंत कुळीचे कामां करतले जण त्या देखून आमी त्या कोण रिक्षा ड्रायव्हर मागीर कुळीचे दिसा कुळीच्या कामाक वेतले कोण आसात ती कुटुंबां मात्र आमी विसल्यात. जर तर ती स्त्री कामाक वचना भुरगीं ल्हान भुरगीं चेडवां भुरगीं कोणाच्या घराकड आसात तेसली घरां आमी आतां विगारान गरबेज मेत करतना तशेंच SCP वर्सा एक पोटी हर एक पिरगज कुटुंबाक भेट करता. त्या वेळार आमच्या सांद्यांनी दिल्ली माहित त्या आदारार आमी सिलेक्ट आमी करता क्रायटेरिया त्या प्रकार आमी दवरता आनी ताच्या उपरांत ताचे आदाय आमी विश्लेशण करता आमच्या सभेर दवरता ते कशे ताच्या दुसरो कांय आदाय आसा की ताच्या कुटुंबाची कोणी हाका सहकार दितले आसात की न्ही ताच्या कुटुंबाची आसले भाऊ भयणी सकट दुर्बळीत जाल्यार ताका कोणी
नात त्या देखून आमी तसले क्रायटेरिया दवरून तांकां आमी सिलेक्ट करता. थोड्या घरांनी पिडाय आसा मस्त पिड्यान कर्ज जाल्लो आसा पूण तांकां घर धरना पूण आनी रितीन पिडा तस जाल्यार सांगते की आमी चड गुमान दवरता आनी थोडे BPL कार्ड आनी एक क्रायटेरिया BPL कार्ड आसता मस्त बिलो पॉवर्टी लेवल म्हणटा आमी सो तांकां आमी सडावत विन्सून काडन आमी घर बांदचें वा रिपेरी करचें. म्हाका एक गजाल कित्याक म्हळ्यार हांव त्याच गांवांत हांव येवंसो जाल्ल्यान म्हाका एक तें विचारचें आसलें म्हळ्यार हांगासर कोडयाळांत आमकां रेंव मेळना पूण थंयसर आमकां रेंवेचे तिट्ट समस्या नात पूण मातयेचे व्हडले समस्या कित्याक म्हळ्यार खंयचें घर बांदचें जाल्यार घर रिपेर करचें जाल्यार माती खणूंक ना खणून तिशीन आनी एका इतलाक पास करूंक ना आनी भायर जावन परचेज करून माती हाडूंक ना म्हळ्यार सरकाराचे ते कंप्लीट स्ट्रिक्ट रुल्स आसात आनी हाच्या भायर जायते रुल्स आसात. थंय आमी चिंतले बरें घरा बांदूंक जायनात ते गाद्याच्या कुशीन आसा जाल्यार तेंय पळोवंक आसता उदकाची सुवात जाल्यार तेंय तोडाक आनी माती घालून अशें काय एन्क्रोचमेंट करूंक ना जायत्यो गजाल थंयसर आसात. तुमकां असले समस्या कांय फूड करचे पडले की बारी बरें सवाल तुवें विचारलें श्रेणी कित्याक म्हणून सांगल्यार हे समस्या आमी आतां परचे पूर्त आमी बघले कित्याक लागल्यार दोळस आमचे आतां एक घराक फावंडेशन जालें ती माती पिल्लिंग करचें जाल्यार आमकां मस्तू कश्ट लागले कित्याक म्हणल्यार सांगल्यार 150 अडीच्या एका टिप्पराक 1000चे वयर आमी दिवचे पडटा. ते रातीचेर रावून आमी ती हाडचे पडटा. रेवेच्या की व्हडते समस्या आमकां मातयेक वेता थोडे कडेन 50 लोड जायचे पडटा थोडे कडेन 100 लोड त्या जाल्यार तो व्हडलो एक आयवाज मातयेक फावंडेशन भरूंक आमकां करचो पडटा. हे आमी सदां हे एक समस्या आमकां केरळांत आसा आमकां कासरगोडांत आसा. ते म्हळ्यार तांणी प्रकृती राखणवरच्या त्या उद्देशान माती तिट्ट सलीसर थंयसर माती काडूंक सोडिनात आनी माती सेल करचे ते संपूर्ण रितीन निशेध केला. मातयेक पयशे आनी माती सेल करूंक ना सो कोणी स्वा कुशेन दिवचे आनी सैरी आनी तशें दिवचें पडटा नातल्यार अशें तुमी राती आनी पुरो हाडचे पडटा ना ते जायना. सैऱ्यान दिवचें जाल्यार एका कंपाउंड आनी एका कंपाउंडां माती पास करूंक जायना. त्या देखून कोणेय दान रुपान माती दिता सांगल्यार हाडूंक जायना. आणि ते जिओलॉजीचे परमिशन काडचे ताचे उपरांत पुलिसांनी परमिशन दिवचे मस्त काम आसा ते राटावळी त्या जाल्यार तुका एक उणें म्हणल्यार 10-15,000 रुपया ताका एक्स्ट्रा खर्च पडटा. खर्चाच्या बाबतीन असले खर्च सरते वेता आसतना थोडे फावटी आमी चिंतची बाजेटी वाडते वेता ते म्हळ्यार अनएक्सपेक्टेड जावचे खर्च आसात पळय थोडे फावटी लिगल खर्च जावचे आसता ते तसो खर्च वाडते आसा. आतां सो फार ह्या योजनाक आतां तुमी ऑलरेडी खालोसो परवा जाता वय त्या दिशेन तुमी हे योजना जाहीर केला पूण तुमच्या फिरगजगारांक हें कळीत आसा तुमी ऑलरेडी म्हळें एका घराचें काम धरलां म्हणून वाराडेकाची खबर आसा रेस्पॉन्स कशें आसा? खंडीत जावन रेस्पॉन्स बरें आसा. आमच्या फिरगजेंत आमी सांगल्या वेळार तांचे तोंडां पळयतनाच एक लायक स्मायल बरें स्मायल ओके आमी करया म्हणलें चिंतप आसा. आनी खंडीत जावन येदोळ एक घर सुरवात केलां येदोळूच एक टिमांनी एक धर्मार्थ काम करून दिलां एक दिसाचें आनी एकल्या टिमान काम धर्मार्थ एक दिसाचें काम करता म्हण सांगलां आनी थोड्यांनी सांबाळपाक आसा पूण ताचो दिसपडतो आसा त्या देखून सम अर्दे पयशे मात्र कान घेवन तशेंय मुखार काम केल्लें आसा. आनी वार्डांत हांवें थोड्या पाद्राबा लागीं ह्या जाका लागीं उलयता आसतना सगळ्यांनी सांगलें बरी अभिप्रायस बरो उद्देश बरो आसा तुमचो आनी खंडीत जावन कालोत्सव हांगासर केवल प्रोग्राम मात जावन उरना पूण हे एक मोगाचें एक हातेर म्हणून सांगून एक दान एकठांय करून एक नवें घर बांदचें येवजन दुबळ्यांक घर बांदचें येवजन म्हणटा आसतना कालोत्सव स्पर्धा मात्र न्हय पूण ताचेकी वर्तें म्हणलें जाप हांगासर आमकां मेळटा. बरें वाराड्याच्या SCPच्या रियेका संमेलनांनी आमकां आदार दिता म्हणून ते सांगलां. आमी हे येवजन आमच्या हाच्या एरिया कावन्सील मिटिंगांत आमी दवरतना तांणी उक्त्यान ओपल्यात आमी हाका आदार दिता म्हणून. तशेंच आमकां आमचो मंगळूर DSCचो हे महादानी मायकल डिसोजा तांणी आमकां आदार दिता आनी दोळसो ताणें बसयला आनी तुमच्या घराचें काम सुरवात करा हांवूय तुमकां आदार दिता म्हणून ताणें दोळसो हय हय तशें म्हळ्यार तुमकां सहकार मेळटे आसा आदार तुमकां मेळटे आसा पूण प्रोजेक्ट इल्लें व्हड जाल्ल्यान कित्याक आनी नारळपाडी तसल्या एका प्रदेशांत करचें जाल्ल्यान थंयसर ताची खर्चाची व्याप्त चड आसा आनी तुमी सोडूंकय जायना दुबळें दोगां तेका एकाच एका रितीची दुबळी आसा जाल्यार एकल्याक पयलें आनी एकल्याक दुसरें म्हणून करूं जायना करतना सांगत आसा करचें पडटा पळय त्या एका उद्देशान तुमी करते आसात. कासरगोडचो कोंकणी लोक तो कोंकणी वांटो कोंकणी लोक आनी मंगळूर DSCचो सो असली एक प्रोग्रामां करता आसतना
तुमचो आदार दिल्यार आनीक चड खुशी जातलें. 10 रुपी जावन दी या 60 रुपी जावन दी ह्या प्रोजेक्टाक तुमचो एक आदार ते एक विशेष स्मारक जावन कासरगोड वारड्यांत उरतलें म्हणच्याक कितेंच दुबावना. कितें म्हणटा फादर? करेक्ट तुमी सांगलें ते निजायके ते सोंपें आनी आमच्या वाड्यांत काम करचें मस्त आसात. हार्ड वर्कर सकड आमच्या कुटुंबांत हर एक कुटुंबाचे हर एक दादले हार्ड वर्कर जावं पुरो कुली कामां वेचे फातोरबांचें काम आनी मेस्तांचें काम पेंटाचें काम विविध कामाचें करतना मस्त हार्ड वर्क. पूण तितलेंच उदारमोणी आसा पूण आर्थीक परिस्थिती मस्त कश्ट आसा. तिसल्या फिरगेजन जावं पुरो तिसल्या वाराड्यांत त्या कासरगोड वाराड्यांत जावं तांचे लागीं चड तरेचे बिझनेसमॅन थोडे इल्ले उपजून आयल्यात खंडीत उपजून आयल्यात. ते देवाच्या आशिर्वादां आमच्या वाराड्यांत आसात खंडीत जावन. आनी अशें आसतना आर्थीक परिस्थिती इल्ले कश्टांची जाता. इल्ले कुटुंबान इल्ली आर्थीक परिस्थिती इल्ले कश्टोण आसात. पूण आतां ह्या दिसांनी थोड्यांच्या कुटुंबाची आमची बदलावण जाल्या आनी भायर वचून परगांवांत काम करण तशें. आनी एक आमच्या वाड्यांत एक कश्टांचे गजाल शिकपाक क्षेत्रांत आमकां इल्ले कश्ट पडटात. कित्याक म्हळ्यार थंयसर आमकां बरे शिक्षण संस्थे इल्ले मस्त कश्टांचे. थंयसर आतां मल्याळमी आसा आनी कन्नडय आसा ते कन्फ्यूज. आमच्या कासरगोड वाड्या भुरग्यांक खंय सर येचें म्हणून कोडयाळे येवचें गे कासरगोडान शिकचें गे खंय सर शिकचें तसलें एक चिंता सडा. थंयसर आमचे इस्कारांनी इंग्लीश मिडियमाक गेल्यार थंयसर उलोवचें मल्याळम आनी एकले भुरगे म्हणटाले आमकां इंग्लीश मल्याळम शिकयतात. इंग्लीश पाटा मल्याळमान शिकयतात म्हळ्यार तसले परिस्थिती थंयसर आसा. थोड्या इस्कारांनी आसा ती भोवशा आर्थीक परिस्थिती तसले थंयसर उणेपण आसा आमकां बगता तशें. सो ह्या लोकांक आमचोच लोक म्हणून स्विकार करचो कोंकणी लोक म्हणून आमच्या विक्षकांनी स्विकार करचे म्हणून म्हजी एक कल्ती विनंती आसा. आमी अशें उलयते जायत्यो गजाल्यो आमी कासरगोड वारड्या विशयांत उलयल्या आनी ह्या प्रोजेक्टा विशयांत उलयल्या. आनी आतां कालोत्सव 24-25 24-25 तारीख जानेवारीचे सलचार आसा. तुमच्या फ्रिगेजन चलते आसा नारांपाडी फ्रिगेजन चलते आसा. आमच्या विक्षकांक म्हळ्यार हे सगळ्यांक ओपन टू ऑल म्हळ्यार स्पर्धे वारड्याक मात्र पूण विक्षक जावन कोणाक येवयेत. आनी आमचे आतां हे कार्यक्रम आमच्या कासरगोड वारड्याचे म्हळ्यार कासरगोड वारड्याच्या 80% सुवातेक आमची दायजिवळ TV थंयसर पावता. अशें आसतना आमच्या लोकांक आनी तशेंच विक्षण करूंक आमच्या हेर वारड्याच्या लोकांक कशें आपण कितें म्हूण आपयता तुमी? खंडीत जावन हर एकल्यांक स्वागत आसा. खंडीत सगळ्यांक आपोवणें आसा आनी येवन आयले तर खंडीत आमकां संतोश भोगता. तो संतोश जाता खंडीत ते. आमच्या वारड्यांत ती बरीं तालंतां आसात. आमच्या भुरग्यांतय तालंत आसात युवा जनांतय आसात मालगड्यांतय तालंतां बरीं बरीं तालंतां आसात. पूण थोड्या तांकां अवकाश मेळना जावं पडटा. पूण तीं तालंतां विक्षण करचे खातीर हांगासर आयल्यार भोव बरें म्हणून आमकां बगता. आनी आदल्या वर्सा कांय फिरगेजेंत कलोत्सव जाल्लो आनी थंयसर कोडयाळ तवणां जायते विक्षण करूंक आयिल्लीं आसात. हांवें पळयल्लें आसा आनी तांचे लागीं उलयता आसतना हांव ह्या वारड्याचो न्हय पूण कोडयाळ तणां आयलां तशें जायते जाणां थंय आयिल्ले आसात. आनी खंडीत जावन आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट आसा. आमी कांय भायर न्हय देश कासरगोड भायर न्हय पूण आमी तुमचे सांगात आसा आनी आमकां सगळ्यांक वळखतात आनी आमकां सगळ्यांक मोगान स्विकार करतात. तसलें कांय भेदभाव तशें कांय म्हाका आयकूंक मेळना. ओके आमी आतां तुमी कलोत्सवाक आमच्या विक्षकांक आपयल्लें आसा वारड्याकारांक आपयल्लें आसा. आनी ह्या सगळ्या गजाल्या भायर कासरगोड वारडो म्हणटा आसतना थंयसर एक प्रमुख स्थान वता देवआपोवण्याक. आनी तातूंत नारांपाडी फिरगज म्हणल्यार तें देवआपोवणाचें पाळणें म्हणून नांवडिल्लें आसा. आनी सडावत आज आमच्या डायसिजान जावं पुरो आनी भायल्या दिसांनी जावं पुरो आनी उत्तर भारतांनी खंयच्याय एका दिवशी नारांपाडीचो एक विगार आसता. नारांपाडीची एक सिस्टर आसता. आमकां एक अभिमानाची गजाल. फादर फिरगज विगार तुमी कितें सांगूंक शकतात? खंडीत तुमी तें सांगलें तें उतर देवापोवण्याचें पाळणें खंडीत तें सारकेंच. कित्याक म्हळ्यार आमच्या फिरगजेंत सादारण 78 वर्सांची 82 वर्सांची चरित्र आमच्या फिरगजेक. पूण आमच्या फिरगजेंत येदो म्हणसर याजक जाल्ले 35 याजक जाल्यात. ल्हानशे नंबर न्ही ते 35 याजक म्हळ्यार ल्हानशे नंबर न्हय. आनी धर्मभयणी सादारण 50च्या सडीत धर्मभयणी जाल्यात. आनी व्हरतो संतोश आमकां खंडीत जावन आमचे ते हर एक याजक एक्टीव आसात. आनी जायते याजक आमच्या नॉर्थ इंडियान थंयसर काम करना आसात. आनी एकलो त्रिपुरांत मार्तिरी जाला. मार्तीर एकलो याजक विक्टर क्रास्ता
तांचे त्रिपुरा. मिसावाक पयन करन येता आसतना शूट करन ताका जी मारते संगीत मिसावाक वेता आसतना तो मरण पावलो आनी शूट केल्लें ताका ते एक चरित्र हें आसा आनी धर्मभयणी विविध परगांवांत वावर करन आसात आनी तशेंच नॉर्थ इंडियांत मिसांव वावर करचें मिसांव ठाण्यांत काम करचें आसा आनी खंडीत आमचे याजक आमच्या फिरगेचे घेता आसतना मस्त खुशी जावचें हांवें जायते फावटी फेस्तांक आदल्यात क्रिस्मसाक न्यू इयराक सादारण 7 जाण पदरा 5-7 जाण आयिल्ले वयता पाटें गांवाक आयिल्ले रजेर आयिल्ले आनी लोकां मुखार हांवें सांगलें भोश आज आल्तार बरी सोंपता आल्तार न्ही पूण याजक मुखार आसात याजक सुबी दिसता आनी याजक मारिफात आल्तार सुबी दिसता आनी असले घरा पार्टी येता आसतना म्हाका व्हरतो संतोश तांकां आमी मोगान स्विकार करचें स्वागत करचें आनी खंडीत जावन आमच्या याजकांक आमी स्वागत आसा खंडीत आसा आनी आमच्या नारायणपडींत एक चरित्रात म्हणून सांगेत आमच्या फिरगेचे जायते याजक जाल्यात आनी जायते धर्म भयणी आसात वय कित्याक म्हळ्यार आत्मीक रितीन आत्मीक वाडावळ्या खातीर नारायणपाडी फ्रिगेजेन विशेश देणगी दिल्ली आसा आनी नारायणपाडी फ्रिगेजेन क्रिस्तांव धर्माच्या ह्या कामा खातीर ह्या मिसावां खातीर दुबळी काय आसा तरी आर्थीक रितीन तांणी सुदृढ ना तरी तांच्या व्यक्तींक धर्मभयण जावन याजक जावन तांणी आख्ख्या संवसाराक धाडिल्लें आसा ह्या वक्ता ह्या इगर्जेक पाटी आमी कितें तरी दी ह्या फिरगेजेक आमी पाटी कितें दिवचें म्हूण आमकां भोगता तर हो एक सुयोग कित्याक म्हळ्यार SVPन घरा बांदचें येवजन एक मांडून हाडलां थंय तावन 50 वयर याजकांनी 100 वयर सिस्टरांनी आमची आत्मीक दिवळां आमचे भितर बांदिल्लीं आसात आतां आमी तेंच्या दुबळ्या लोकांक एक मदत करचो हे एक बांगडो अवकाश आनी तुमी हो बांगडो अवकाश भोव बऱ्या रितीन उपयोग करतल्यात आनी तांच्या कुमकेक तांच्या आदाराक तुमी पातल्यात म्हणून पातयता इतल्यार आमी हें कार्य हांगासर संपोवचो वेळ जालो विगार हांगासर आयिल्ले मोठ्या आवदेन जायत्यो गजाल्यो तांणी हांगासर सांगूंक तांचे प्रयत्न तांणी केला तशेंच SVPचो अध्यक्ष हांगासर आसा रवी CODP तसल्या संस्थांत जायते वर्सां काम करन समाज सेवा कितें म्हणून जाणो जाल्लो व्यक्ती असले व्यक्ती आमचे आज पॅनलाक आयिल्ले आमकां दायजी वडलाक विशेश दादोसकायेची गजाल फादर आमच्या हांगासर येवन तुमचे नारायणपाडीचे त्यो गजाल्यो आनी तुमचें बरें तें प्रोजेक्ट बरें येवजन लोकां मुखार सादर केल्ल्याक तुमकां हांव प्रत्येक रितीन आमच्या संस्थे तर्फेन आनी वीक्षक तर्फेन देव बरें कर म्हणटा तशेंच रवी तुंय हांगासर आयला आनी ह्या येवजणेचें एक मुखेलपण तूं घेता आसाय तुकाय आमी अभिनंदन पठयता परत एक फावटी असलेच एका कार्यक्रमा सभे आमी मेळया तुमचें प्रोजेक्ट तुमचें येवजन बेगीनच यशस्वी जावन दी म्हणून हांव आशेता तुमकां दोगांयकी देव बरें तुमकांय देव बरें अवकाश आमकां करून दिल्ल्या खातीर आनी विक्षकांकय देव बरें करूं म्हणटा हांव खंडीत जावन तुमचे थोडे ल्हानशे फूल वा फुलाचे पाकटे दिले तरी खंडीत आमची दुबळ्यांक घरांक कुमोक जाता आनी तशेंच आमचे DSच्या जायत्या फिरगेजेन दुबळीं घरां आसात जायते काम जावन आसा जायते याजक जावन दुबळ्यांक घर बांदचें ते काम करन आसात तांकांय हर एकल्यांक आमी सांगता म्हणून दुबळ्यांक घर जागो दिलो तर खंडीत बरें काम सो तुमकां सर्वांक विक्षकांकय आनी तुमकांय देव बरें करूं देव बरें करूं मोगाल विक्षकांनो हें आसलें आयचें काल आज आनी फाल्यां कार्यक्रम येमच्या हप्त्यांत दुसऱ्या नव्या सैर्यासोय परत हांगासर मेळया ते म्हणसर निरंतर मनोरंजन आनी खबरे खातीर पळयत रावा दायजी वर्ल्ड TV 24/7 देव बरें काल आज आनी फाल्यां